नशामुक्त भारत करपाचे प्रत्येक लोकप्रतिनिधीची जबाबदारी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो। नशामुक्त भारत करपाचो प्रधानमंत्री मोदीचो यत्न। टॅक्सी ते तुमची पळयता तरी नशीब बरें की हांगा तशें आज ड्रग्स डायरेक्ट जे चरस गांजा घेवपी हे तरी लोक आमच्या वाटेन ना किंवा ते एडिक्टेड जाल्ले ते एडिक्टेड जावचे न्ही कोणी अशें म्हजें म्हणणें आहा। पण जर कोण चुकून सुद्दां आसत जाल्यार तेंकाय बी ह्या प्रोसिजरांतल्यान वचप गरजेचें आसा। आज पयलेच फावटी अशा पद्दतीचो नशामुक्त भारत ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्या विजनाच्या सकयल हो प्रोग्राम आमी हांगासर आयोजीत केला। म्हाका खोस भोगता की नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट डी एडिक्शन सेंटराची पुराय टीम तांचे डॉक्टर्स आनी बाकी पुराय टीम आज आमच्या आफोड्या वयल्यान खास करून हांगासर आयले आनी नशामुक्त भारताची कॅम्पेन ही हांगांतल्यान सुरवात जाता। ऑनरेबल पीएम्स विजन नशामुक्त भारत हे करपा खातीर आमी आज सुरवात केल्या। हेका साथ फक्त आमचो सगळ्यांचो जाय तो सगळ्या लोकप्रतिनिधींनी इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह पंच सरपंच कावन्सिलर आणि यूथ व्हॉलेंटियर्स जे तरणाटे आसात यूथ व्हॉलेंटियर्स म्हणून तेंच्या भितर काम केले आसत जाल्यार आमी सगळ्या जाणांक ह्या नशेंतल्यान भायर काडपाक शकतले। ते करपा खातीर तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्याची गरज आसा। हांवें जशें सांगलां तशें दोतोराचें 15 मिनटाचें भाशण हे सगळ्या जाणांनी आयकचें आनी ताज्या उपरांत एक तो ल्हानसो प्रोसिजर आसतलो तो प्रोसिजरांतल्यान ते बाकीच्या सगळ्या जाणांनी तो प्रोसिजर केल्या उपरांत जेका कोणाक जी ट्रिटमेंट सांगता जेका कोणाक जी हे करता आमचे फॉलोअप हे सायनसिंग इन्स्टिट्यूटची टीम मॅनेजर बाब संतोष आसा तो सगळ्यांची नांवां बरोवन तांकां वचपाची सगळी वेवस्था ही फ्री ऑफ कॉस्ट करतले हाजेर तुमकां आश्वासन दिता। तुमी सगळे जाण ह्या नशामुक्त भारत कॅम्पेनिंगात भाग घेतले काय ना? घेतले काय ना? ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।